नमस्कार इश्टानो. आनीक हुनूनीत उदाहरण मेळ्ळां आमकां की जेन्ना रियल इस्टेट ब्रोकर इलेक्ट जावन मिनिस्टर जातात तेन्ना कितें परिणाम जातात. तो विशय आसा मोरजे गांवाचो, पेडण्या तालुका. पेडण्या तालुका म्हणून आतां आमच्या हाती भायर वचपाचोच जाल्लो आसा. आमी तरी फायट दीत आसा. गांवांतले लोकूय खुबशे भायर सरपाक लागला. बऱ्याची गोश्ट. जशें जशें लोकांक कॉन्फिडन्स येता की फायट दिवपी लोक आसा गोंयांत म्हणून, तशें तशें संघटना घडत आसा. आमचे कडेन असोच आनीक विशय पावल्लो आसा जितून मोरजे गांवांतलो कोण तरी एकटो लाड नांवाचो मनीस आहा. तो मोरजेच्या शेतकाऱ्यांक जे टॅनंट आसा तांकां भंय घालीत आसा, तेंचे जागे उरबडीत आसा. आनी विचारल्यार सरळ सरळ सांगता, विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत आपले खास, आपूण त्यांचो लाडको म्हणून मोबायल काडून दाखयता. खंय तुमी कोणाय कडेन चला, आपूण सगळ्यांक थारोवन धरता म्हणून तांकां भंय घालून तेंचे टॅनन्सी रायट्स काडीत आहा. अंडर सेक्शन 7 ऑफ एग्रीकल्चर टॅनन्सी एक्ट ते टॅनंट न्हू म्हणून मामलेदारांक एप्लिकेशन घालता आनी तेंचे रायट्स काडून उडयत आसा. असोच काहीशे विशय आमकां आतां मेळ्ळले आसा जितूंतल्यान टॅनन्सांक नोटीस पावोकूच ना. टॅनंट्सांक नोटीस पावनासतना मामलेदारान टॅनंटांक एक्स पार्टी करून तेंचे रायट्स काडून उडयले. 114 टॅनंट्स कॉलमांतल्यान तेंची एंट्रीच काडून उडयल्लेली आहा. आनी तो सरळ सरळ सांगता काय मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर सगळे आपल्या बॉल्सान आहा म्हणून. आनी जे तरेन ऑर्डरी येता तो सांगता ते सत्यशे दिसपाक लागलेले आहा. एक्स पार्टी ऑर्डर जर चॅलेंज करीत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली भायर मारता. अशें केन्ना पळोवंक ना, केन्ना आयकूंक ना. पूण काही वर्सां पयलीं आयकलेलें आमी कितें डेप्युटी कलेक्टर पयशे खावन आहली नाटकां करतालो म्हणून. पूण आतां तशीच कितें गत आहा जाल्यार तें मातशें सोद लावचो पडटलो आमकांय बीन, आनी आमी लायतलेय बीन. हें समजोन घेवनी. पूण सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार हे जेन्ना मिनिस्टरूच ब्रोकर जावन बसतात पळय रियल इस्टेटातले, तेन्ना अश्यो गजाली घडपाक स्वाभावीक आसा. आतां हे लाडके बीन आसात पळय ते आतां लोकांचे टॅनंटेड, शेतकाऱ्यांचे टॅनंटेड जागे खावपाक लागलेले आहा. आनी तांकां कितें सांगता, आपूण एक प्लॉट विकतलो, सुप्रीम कोर्टान वयतले, तुमी कितें करतल्यात, तुमी खंयच्यान पयशे हाडटल्यात काय म्हणून. स्वाभावीक आहा, गरीब लोक ते म्हणून टॅनंट न्हू, तेंचे कडेन पयशे आसचे ना. आनी जेन्ना मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर, CMाचे नांवां घेतात म्हटल्यार तेंचे लाडकेच न्हू. फोन कॉल्स बीन दाखयले खंय शेतकाऱ्यांक. हे पळय आपूण आतांच फोन केला, कालूच फोन केल्लो, आपल्याक ते फोन करीत आसता बीन म्हणून. स्वाभावीक आसतले, हे रियल इस्टेटातलेच न्हू सगळे. एकामेकांचे चोर चोर मौसेरे भाई म्हणटात पळय तीच गत ही. पूण हे तुमचे चड खपोंक दिवचेले ना आमी. आनी आमी लोडो हे दितले तुमकां. अशे गोंयचे जागे खावपाक सुशेगाद आमी कशेंच दिवचेले ना. आनी तुमच्या इन्वेस्टरांकूय सांगता, तुमी जितले पयशे असले जाग्यांनी घालतलेत पळय सगळे लिथिगेशनान फसोवन दवरतले. हे फटींगपणां, हे चोरांच्यो खबऱ्यो न्हू गोंयांत चड दीस टिकचल्यो ना. मोरजाय देवीचे जागे ते, गांव तो. आमी अशें तुमकां फुकटचे नाड बुद्धी करून चोरून उरबाडून खावंक दिवचेले ना, लक्षान आसूनी. देव बरें करूं.